नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा रियल इस्टेटीचो. आनी जेन्ना आमी एका क्षेत्राचेर आर्थीक प्रभाव ह्या पॅन्डेमिकाचो किती पडला म्हणून जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना म्हाका दिसता जे लोक ह्या क्षेत्रा भितर आसात, तळमळीन निश्ठेन काम करतात, तांचे कडच्यान जर आयकलें जाल्यार सद्याक कितें परिणाम जाला आनी मुखार ही परिस्थिती कशी टॅकल करप, म्हाका दिसता हाजो चड बरो अदमास आनी अभ्यास आमकां जावपाक शकतलो. म्हजे बरोबर आसात राजदीप बिल्डर्साचे धनी राजेश तारकार. राजेश बाब, वेलकम टू द शो. सो सगळ्यांत पयली गजाल जी आसा, हे 30-40 दीस जे आसात ते कशे गेले आनी ताजे उपरांत आमी मुखारल्या फायनल डिटेल्सांचेर या. 30-40 दीस जे आसा लॉकडावनाचे, तातूंत एक नवीन अनुभव मेळ्ळो की आमचे जर रिलेशन आमच्या वर्करा बरोबर, लेबरा बरोबर जर बरे आसत जाल्यार ते आमच्या बरोबर फॉरएव्हर रावूंक शकता. ह्या पिरियडान तांकां आमी एसेन्शियल कम्युनिटीज तांच्या पर्यंत पावयल्यो डेली. त्यामुळे तांकां एक कॉन्फिडन्स आयलो की कितेंय जर आमच्या बरोबर जाय जाल्यार आमचो पात्रांव जो आसा, राजदीप बिल्डराचो ओनर जो आसा, आमच्या बरोबर आसता. आनी एक वेगळे तरेन तांचे एक मदत केल्या नंतर तांचे एक टोकन ऑफ लव म्हणया आतां एप्रिसिएशन तांच्यांनी सपोर्ट केल्लो. खरोखरच खूब खूब अशें भावूक अशें हें आशिल्लें. 30-40 दीसाचो प्रवास आशिल्लो असो भावूक प्रवास. म्हणजे ते सारके प्रॉब्लेमान आशिल्ले आनी मदत केल्या नंतर दे वर एप्रिसिएटिंग. बरें आशिल्लें. पिडीत आमचे बरे गेले. एक प्रश्न जो आज सगळे जाण विचारतात तो म्हळ्यार जे वर्कर्स परत वतात ताजो. तुमी ह्या मुद्द्या कडेन कशें पळयतात? आतां हो मुद्दो सारकोच हांवें आयकला, मार्केटान खूब लोक उलयतना, मिडियाचेर आयकला. बट अदरवायज राजदीपाच्या टिमीक जर म्हटल्यार, राजदीपाच्या ग्रुपाक जर म्हटलें जाल्यार तसो फरक येवना. वार्षिक हे लेबर जे आसा, यूपी, एमपी, ओडिसा, हे वार्षिक घरा वता. तांच्या घरान खेती करपाक वता, शेती करपाक वता. त्यामुळे एक ड्रॉप ऑफ लेबर आमच्या हातून 20% वो आसतालो. ह्या वेळार तो 30% जालो. मातशे लोक परत आमकां ट्रेन घरा वचूंक मेळत ना म्हणून गेले. अदरवायज आमकां जर पळयलें जाल्यार आमचे जे वार्षिक पोजिशन आसतालें तशें आसा. आमचे आतां सगळ्यो सायटी चालू आसा. एक सायटीर आमकां लेबरांचो प्रॉब्लेम येवना. उगाच आय विल नॉट टॉक नेगेटिव्ह अबाउट द थिंग्स. अजून अनुभव अशा तशा सायटी चलता. पण सध्या चॅलेंजीस किती आहात? म्हणजे तुम्ही सप्लाय लायन्स जर पळयल्यो आमी, चॅलेंजीस कितें आज मी प्रमोद बाब जाल्यार मटेरियल सप्लाय इज द चॅलेंजीस. सप्त्याच म्हणटा सप्लाय लायन्स. दॅट इज द चॅलेंजीस. म्हणजे आतां आमचो स्क्वॉडा कडेन एक व्हडलो रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट चलता. दॅट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर रेरा, फर्स्ट प्रोजेक्ट रिडेव्हलपमेंट गोंयचो. तातूंत आमकां एक-एकदां राफ्ट घालपाक 300 क्यूबिक बी लागताले पर डे. एसीसी कॉन्क्रीट लागताली, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट. ती आतां मेळना. ती म्हणटात तुमकां 100 पर डे मेळूं शकता की तांच्या प्लांटाचेर लोक कमी आसा म्हणटा ते, मटेरियल कमी येता. त्यामुळे मातशे मटेरियल सप्लाय हो आसा पळय तो चॅलेंजीस फेस करता. तातल्या तातूंत आनी एक प्रमोद बाब हांवें पळयला की आय डोंट नो हाव दीस पीपल आर थिंकिंग ऑफ की रेट बी मातशे वाडयल्या. मे बी तुमच्या पर्यंत ते पावला जाल्यार म्हाका खबर ना मिडिया पर्यंत. रेट बी वाडयल्या. तातूंत म्हाका कळना रेट कित्याक वाडयल्या. पण कितें जाता की आशिल्लो मालूच रेट वाडोवन दिवप म्हणजे आयदर लोकांनी हेजे डिलर्सांनी हेजेर वायट मानून घेवचें न्ही. म्हणजे आसा तेच मालाचेर वाडोवन बी दितात आनी कितें करता हें म्हाका कळना. अशें कित्याक एडवांटेज घेवप जाता पळय ती म्हाका डिवली एडवांटेज दिता. इवन कॅश पेमेंट म्हणजे आतांच चेक दी, आतां ट्रान्सफर कर जाल्यारूच मटेरियल बी दिता. असले खुबश्यो गजाली ह्या दिसांनी घडल्या. बट इन ग्रेस ऑफ गॉड आमी ते चेक ट्रान्सफर करून, अमाउंट ट्रान्सफर करून मटेरियल घेता आनी आमचें सुरळीत चल्लां. सगळे डिलर बरे सपोर्ट करतात. आमकां जितले डिलर कनेक्टेड आसा दे आर सपोर्टिव्ह. एक जो प्रश्न येतलो तो म्हळ्यार मार्केटाचो आनी प्रायसिंगाचो. ताजेर किती प्रभाव पडपाक शकता असो दिसता तुमकां? रियल इस्टेट प्रायसिंग ऑफ द रियल इस्टेट प्रायसिंग आनी दुसरे इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ डिमांड. आतां कितें आसा, आतां राजदीप बिल्डराचे प्रमोद बाब जर उलोवपाक गेलो जाल्यार राजदीप बिल्डर इज नीड बेस्ड सेलिंग. म्हजे कडेन जे कस्टमराचे नेटवर्क आसा हे प्युअर 90% गोंयकाराचे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज, एक कॉमन मॅन, ताका एक बरें घर रावपाक जाय पडटा पळय तेच म्हजे कडेन येतात. राजदीप बिल्डरान हे ना इन्व्हेस्टर्स बेस्ड कस्टमर ना, सेकंड हाऊस घेवपी कस्टमर ना. म्हणजे जे भायर स्टेटींतले लोक येता, दिल्लीच्यान येता, युपीच्यान येता किंवा अशे बिग स्टेटींतल्यान येता इंडियेच्या आनी ते गोंयान सेकंड हाऊस हॉलिडे होम म्हणून परचेस करता. फिल्म स्टार गोंयान येवन घेताले, फिल्म स्टार सेकंड होम म्हणून घेताले. ते मार्केट राजदीप बिल्डराचे ना. राजदीप बिल्डराचे मार्केट म्हणजे गव्हर्नमेंट सर्वंट, बँक एम्प्लॉईज, कॉमन मॅन, गोंयकार. त्यामुळे तातूंत जर प्रामाणीक जर हांव सांगपाक गेलो प्रामाणीकपणी जाल्यार अजून म्हाका मात्तूय असो हे येवना, रिसेशन अशें येवना.
म्हणजे एंट्रीच जाल्या धंद्यान रिसेशनाच्या टायमार रिअल एस्टेटान एंट्री जर रावची जाल्यार ती रिसेशनाच्या टायमार जाल्या म्हणजे रिसेशनान बिझनेस करप हो म्हाका संवय कशी जाल्या म्हणटकच लास्ट इयर सुद्धा आता खूप जाण म्हाका म्हजे फ्रेंड बिझनेसमॅन बी फोन करता अरे बाबा कशें करता आतां कितें हांवें म्हणलें तेन्नाय म्हाका अशेंच लोक म्हणटाले नोटबंदी जाल्ली नोव्हेंबरान तेन्ना आतां रिअल इस्टेट कशी चलतली कितें सो म्हाका काय फरक पडलो ना कित्याक सगळे गोंयकार आतां सुद्धा इन क्यू लायनीक कितलेशेच गव्हर्नमेंटाचे बुकींग आसा आनी अजूनय आमचे ऑफिस नॉर्मल जे गव्हर्नमेंट सर्वंट कितलेशेच येतात सो एक तो गोंयकारांचो म्हाका सपोर्ट कसो आनी तातल्या तातून आय विल से प्रमोद पाटील कॉमन मॅनाचो सपोर्ट खूप आसा की अजून काय अशें म्हाका स्पीड कमी जावना सेल्साक आता रेट वायज प्रमोद भाव हा वाडोवचो ना म्हाका जरी मटेरियल कोणी कारण रुपया 2 रुपया म्हारग केलें 10 रुपया जाल्यार हांव तो म्हज्या कस्टमरांक माल दिवचो ना दॅट आय विल बेअर लॉस इन माय प्रॉफिट यू आर मेकिंग दॅट कमिटमेंट. 100% म्हणजे ते म्हाका कमिटमेंट करता जर म्हजे व्ह्युअर्स कस्टमर जर म्हजे म्हाका पळयता ते जर फियरान बी आसा सर राजदीप बिल्डर आमचे रेट बी वाडयतलो काय कितें ना आय विल बेअर इट फ्रॉम माय प्रॉफिट म्हाका एक 100 रुपया प्रॉफिट उरता तातूंत हांव 80 रुपयान म्हजें लायफ मॅनेज करता अशें पण लोकांक ताचो मार दिवप हे जालें राजदीप बिल्डर्सांचे. ओवरऑल जेन्ना तुमी रियल इस्टेट सेक्टरा कडेन पळयतात गोंयच्या ताजेर कितें प्रभाव पडपाक शकता ह्या ओवरऑल जर गोंयचो रियल एस्टेट जर पळयतलो न्ही जाल्यार मे बी जे इन्व्हेस्टर बेज आमच्या गोंयांत खूप आसा सेकंड हाऊस घेवपी खूप आसा म्हणजे रियल इस्टेटीक मार बसतलो आय कॅन सी तातल्या तातून नवीन जर कोण असे बिझनेस सेटअप करूंक वता नवीन प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंक वता जाल्यार तांकां करपाक डिफिकल्ट जातलें बिकॉज ऑफ लेबर्स मातशे कमी जाल्या कारण ऑलरेडी सेटअप आसा तेंचे इन हाऊस लेबर आसा तांकां प्रॉब्लेम येता अदरवायज आसा रियल इस्टेटीक मार आसा एक गप आसा की गोंया भितर कांय अशी शारां आसात जंय सदांच प्रायसिंगा विशीं बोवाळ जाता रियल इस्टेटीच्या म्हळ्यार एक फ्लॅट सुद्दां घेतलो जाल्यार सामान्य गोंयकारांक परवडना. ह्या दृश्टींतल्यान तुमी जेन्ना म्हणटात की भायली इन्व्हेस्टमेंट सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट जेन्ना अफेक्ट जातली तेन्ना हें प्रायस करेक्शन मार्केटा भितर जातलें काय कितें? ना प्रायस करेक्शन प्रमोद भाव जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा कित्या खातीर तर मटेरियल दिवंक शकना प्लॉटाची रेट दिवंक शकना हे सगळे गजाली दिवंक शकना त्यामुळे प्रायस दिवंक शकना आता प्रायस दिवंक शकता जर गव्हर्नमेंटान कितें जर रिलॅक्सेशन दिलें की आमी जे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर करता गव्हर्नमेंटाक खूप फीज भरता लाखांनी असतात कोट्यांनी फीज असतात ताजेर जर रिलॅक्सेशन दिलें जाल्यार प्रायस रिडक्शन जावंक शकता पूण सगळे आसा तशेंच चलतले सगळ्यांच्यो रेट आसा तश्योच उरतल्यो फक्त विदाउट एनी रिजन बिल्डराचो प्रायस कमी जावंक शकना सगळे आमकां कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन सेम उरतलो गव्हर्नमेंट फीज सेम उरतली जाल्यार देंवचना आता तातल्या तातून एक जावं शकता की कोणी समज एक बिल्डर आसा ताका आपलो फ्लॅट सेल करूंक जाय जाल्यार तो थोडो फार डिस्काउंट दिवन कमी दिवन एक सेल करूं शकता तातल्या तातून प्रायस तातून थोडो डिस्काउंट तातून प्रायसींग देंवत अशें म्हाका दिसना. अनेक जो मुद्दो येता तो म्हळ्यार लेबर्सांच्या दृश्टींतल्यान की जर लेबर गेले आज जाल्यार ते परत येतले काय कितें हो एक म्हाका दिसता सगळ्यांच्या तकले भितर भंय आसा आनी येतलेशें दिसता कित्याक लागून कित्याक दिसता तशें दिसता तांच्या गांवांत गेले आतां युपीक 8 लाख लेबर गेले अशें मिडियांतल्यान दिश्टी पडटा आतां 8 लाख लेबरांक ते नोकरी ना न्ही एक तुमकां लास्ट विकाचो इन्सिडंट सांगता तुमकां एक आमचे 3 आमी प्रिमायसीस इन्चार्ज म्हणून घेता 3 जाण मार्चान घरा गेल्ले आनी ते एप्रिलान येवपाचे आशिल्ले लॉकडावनान उरले ते आमकां परत आमचे एडीएम म्हणजे मिसेसीक परत फोन करता की मॅडम आमकां हांगा खावपा जेवपाचे त्रास जाता आय डोंट नेम एनी स्टेट म्हणजे ते स्टेटी खातीर म्हाका हें नाका रिमार्क नाका ते परत हांगा फोन करता आमकां खावपाक मेळना हें मेळना आमी आयकलां की गोंयांत सगळे व्यवस्थीत मेळटा आनी गोंयचे बिल्डर जे आसा ते बरे आपल्या लेबर्सांक एसेन्शियल दिता कॉम्युनिटीज दिता पण आमकां हांगा मेळना त्यामुळे हांवें म्हणजे मिसेसी कडेन डिस्कस केल्लें पळय हे आमकां गोंयांत त्रास जावचे ना जरी गेले जाल्यार 3-4 म्हयन्यांनी परत ते गोंयांत येतले कित्याक गोंयांत द वे आमी तांकां ट्रीट करता आमच्या लेबरांक की तांकां हांगाच येवन ते काम करता आनी इतली वर्सां ते त्याच खातीर येता न्ही अदरवायज ते आतां जून जुलयान ते गोंयांत आपल्या गांवांत खेती करपाक वताच ऑगस्ट सप्टेंबर म्हणल्यार ते परत येतले प्रोवायडेड हे सगळे लॉकडावन सारखे सगळे ट्रेनी बिनी व्यवस्थीत सगळे आसले चालू आतां कितले पर्यंत एक्सटेंड जातले हें कळना आतां जर सप्टेंबरान ट्रान्सपोर्ट जर नॉर्मल जालो सगळे ट्रेनी बी जर जाले जाल्यार म्हजो एक फिलींग आसा की सगळे नॉर्मल येतले परत सगळे. एक जो मुद्दो आहे तो म्हळ्यार गोंयच्या भोंवतणचे जे जिल्ले आसात सध्या त्या जिल्ल्या भितर केसी वाडत आसात आनी आज आमी गोंया भितर जरी 8 केसी मेळ्ळ्यो देन दोज केसीस आर दॅट हॅव कम फ्रॉम आउटसायड सो गोंया भितर हय गोंया भितर आतां भायल्यान लोक येवपा लागतले
जशें आतां केसीस आमकां मेळपाक लागला, जरी त्यो कम्युनिटी ट्रान्समिशन जरी जालें ना तरी गोंया भितर केसीस उरतल्यो, प्लस गोंयच्या शेजराचे जे जिल्ले आसात त्या जिल्ल्या भितर केसीस वाडत आसात. तुमी ह्या परिस्थिती कडेन फ्रॉम इकॉनॉमीक पॉयंट ऑफ व्यू कशें पळयतात? आता इकॉनॉमिक्स जर हे पळोवंक गेलो जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट आसा, कित्याक आमी गोंयांत सगळे जे आमकां मटेरियल येता ते नेबरिंग स्टेटी कडल्यान येता, शेजारच्या स्टेटींच्यान येता. आनी तातूंत जर आमकां जर मटेरियल येना जाल्यार आमकां गोंयांत बिझनस करपाक खूबच टफ आसा, कित्याक आमचे कडेन इन हाऊस मटेरियल तयार जावपाचे फॅक्टरीज खूब कमी आसा. आमकां मटेरियल सगळें गोंया भायरचेंच लागता. त्यामुळे खंय तरी असो समज हो जो प्रकार वाडटा कोविडाचो, जाल्यार खंय तरी ताका अशें कितें तरी एक रेस्ट्रिक्शन गव्हर्नमेंट घालून बॉर्डरीचेर प्रॉपर चेकिंग करून, बॉर्डरीचेर प्रॉपर सॅनिटायझेशन करून, सारखे गाडयो सारक्यो चेक करून, भितरले सामानान भितर लोक भरून असे माल प्रॅक्टीस करून येवपाक जायना. जशें आमी थोड्या स्टेटींनी पळयले न्यूजांनी हय. की एसीसीच्या सारक्या ट्रकांनी सुद्धा लोकांक अशे चिड्डून भरून हाडले. हाजेर मातसो जर बरो गव्हर्नमेंटान कंट्रोल करून जर आमकां मटेरियल जाय ताजी जर काळजी घेतली न्ही जाल्यार आमचो इकॉनॉमिक्स तितलो हालचो ना. आमकां मटेरियल जाय धंदो करता जाल्यार, बिझनेस बरोबर. करतले. जशे आमी एसेन्शियल गुड्सा खातीर खावपा पिवपाच्या गजाली खातीर बाकीच्या राज्यांचेर अवलंबून आसात, तशें तुमी म्हणटात की रियल इस्टेट जावं, मॅन्युफॅक्चरींग जावं, गोंय दुसऱ्या राज्यांचेर अवलंबून आसा. आतां आमचे कडेन सो बेजिकली तुम्ही म्हणतात की सरकारान घडये ह्या दृश्टींतल्यान एक दुर्गामी विचार करून एक गुड्स अँड सर्विसीस कॉरिडोर कसो तयार करून थंय सॅनिटायझेशनाची सगळी वेवस्था करून तो माल गोंया हाडपाच्या दृश्टींतल्यान उलोवणी करपाक जाय आनी तयारी करपाक जाय. जाल्यार आमकां सर्वायवल आसा तितलो व्हडलो आसतलोच. 10-15% माल हो बसतलोच न्ही. हय. ट्युरिझम हे युकेंतल्यान कमी जाला न्ही, तो एक 20% पूण जो आमी म्हणटा 50% ड्रॉप जातले, 50% आमकां मार बसतलो, तो बसूंक शकना ही तयारी करीत. ही तयारी केली जाल्यार 10 to 15% तो नक्की आसा बिकॉज ऑफ ट्युरिझम. एक गजाल म्हाका मुद्दम तुमकां विचारपाक दिसता. हांव जनरली म्हाका दिसता बाकीच्या बिल्डरा कडेन उलयतना ही गजाल विचारचो ना, आनी दॅट इज स्पेसिफिकली बिकॉज तुमचे कडेन तो एक फिलॉसॉफिकल आनी स्पिरिच्युअल बँड ऑफ मायंड आसा. सो जेन्ना अख्ख्या मनीस जातीचेर येदें व्हडलें हें संकट आयलां तेन्ना फ्रॉम दॅट बँड ऑफ मायंड, नॉट फ्रॉम दॅट नाव यू हॅव टू कीप युअर बिझनेसमॅन हेड डावन अँड वेअर दॅट अदर हॅट. सो जेन्ना अख्ख्या मनीस जातीचेर येदें व्हडलो संकट आयलां तेन्ना ह्या गजाली कडेन तुमी त्या फिलॉसॉफिकल मायंडांतल्यान कशें पळयतात? हांव प्रमोद बाब सिन्सियरली सांगता, आनी भगवद्गीतेच्यान जे ज्ञान मेळ्ळा, थोडेफार जे कितें आत्मसात केला तातूंतल्यान कळटा की परिवर्तन संसार का नियम आहे. म्हणजे हे 100 वर्सांनी की आपण 100 वर्सां पयलीं अशें घडिल्लें अशें न्यूजांच्यान मेळटा, वाचणेंतल्यान आयलां, तशेंच आतां परत घडलां. सो हे परत एवरी 100 इयर्स सायकलान हे परत एक मनशाक जागो करपाक अशें म्हणया, स्पिरिच्युअल नजरेन उलोवपाक गेलो जाल्यार मनशाक मातसो जागो करपाक, बाबा हांगा नेचर हो मेन आसा. आमी हांगा ह्या पृथ्वीचेर सोयरे आसा, ह्या पृथ्वी आमची जगत माता आसा, हिच्या बरोबर खेळपा जायना, आउट ऑफ द रूल कांय करपा जायना, चोडी डॅमेज करपा जायना पृथ्वीक, कित्याक फायनली आमच्या हातान कांयच ना. हे खंय तरी अशें कळपाक लागून हे परत 100 वर्सांनी देव रिपीट करता आनी मनशाक जागो करता की हातूंतल्यान ह्या सगळ्या सिच्युएशनान मनीस आयज जागो जाल्लो आसा. विनाकारण पार्ट्यो, विनाकारण रातभर भोंवप. आतां कितलेशेच अशे काल आमचे, हांव आउट ऑफ बॉक्स उलयता, तुमी म्हाका मातशें उलोवपाक चान्स दिला म्हणून. दिस इज नॉट अ बिझनेस, बट स्टील आय विल not connected to any real estate or any business. No, सामकें. That's why I said की put your that head down and wear the other hat म्हणून. Nothing to do with real estate, nothing to do with business. कशें आशिल्लें की आमी आतां पळयता इतलो तेंप चलतालें सगळें, विनाकारण म्हणून एकामेकांक रातचेच भायर सरप आनी कितें पार्टी म्हणून करप. रातचे 8 जाल्या नंतर थोड्या लोकांक अशें भायर भोंवपाची उमेद आसताली, विच इज बॅड एक्चुअली. एनवायरमेंटूय डिस्टर्ब जाता न्ही. विनाकारण आतां आमी एक फॅमिली वता खंय तरी जाल्यार चलोय म्हणून एक गाडी घेवन वता, सून म्हणून एक गाडी घेवन वता, आनी आपलो फ्रेंड म्हणून सगळे तशे 5-5 गाडयो घेवन वता. पूण हातूंतल्यान कळ्ळें की आमकां खंय तरी वचूं जाय जाल्यार एकेच गाडयेन 5 जाण लोक वचूं शकता. इतलो एनवायरमेंट आमी डिस्टर्ब जो जाता तो प्रोटेक्ट करूं शकता. अशे खुबशे जे वेस्टेज पार्ट्योज ह्यो त्यो सगळे लग्नाक बिग्नाक अशे भरपूर जे जाताले ते आतां सगळे मनीस एक वर्सभर करचो ना, आनी मागीर अशें मनशाक दिसतलें की अरे हेची कांय गरजूच नाशिल्ली म्हणून इतलें सगळें करपाचें, की आमी आमचे सुरळीत बरें अशें नेचराक डिस्टर्ब करिनासतना आमी जगूं शकता. शक्यतो रात्र ही कित्याक केल्या की नेचर हो थंड जावंक जाय म्हणून रात्र केल्या न्ही. प्रमोद बाब, रात्रीचो प्रहार कित्याक आसा, रात्र ही कित्याक देवान केल्या की सगळे लोक आपापल्या घरान, सगळे एनिमल्स आपापल्या कडेन न्हिदता आनी नेचर हो रातचो 8 वरांनी रिफ्रेश जाता.
पूण हे काही काळान अशें जाल्लें की नेचराक रातचेंय सूख नाशिल्लें. रातचे रातभर गाडयो पळोवप, रातभर बिझनेस करप, हे करप, तें करप, नेचर एक डॅमेज जातालो. खंय तरी हातून सगळे जे लोक आसा संवसार आसा हातून शिकपाक जाय की आमी नेचराक जाता तितलो कसो प्रोटेक्ट करूं शकता. तुम्ही म्हणटात जितले हे नेचरा खातीरचे रिसेट बटन तितलेंच स्वताक सर्वशक्तिमान मानपी मनशाची हतबलता दाखोवन दिवपी काळवो. येस, आणि तातूंत पळयात तुमी जाल्यार म्हज्या मती प्रमाणे की सारखे कंट्री, अमेरिका ही जगातली सर्वश्रेष्ठ कंट्री न्ही, ते लीडर पायनियर न्ही ते, पण तांकांच कशी डॅमेज जाली, तांच्या हातान कांयच ना. थंयच्यान एक शिकपाक मेळटा हांगा तशें कांयच ना. देवाची एकदां लाटी बसली की कोण हुशार आनी कोण कमी, कोण सर्वश्रेष्ठ अशें कांय नासता. देवाची लाटी बसली की प्रत्येक मनशाक नतमस्तक जावचो पडटा ताज्या म्हळ्यार, आनी मागीर स्पिरिच्युअल पावर होच मनशाक प्रोटेक्ट करूं शकता. आनी गेल्या लॉकडावनान जर हांवें कितें केलें प्रमोद बाब म्हणलें जाल्यार हांवें लॉकडावनाक पूर्ण स्वताक रिफ्रेशान घेतलो. मेडिटेशन करप, भगवद्गीता वाचप, भगवद्गीता वाचप, मागीर मेडिटेशन करप, सकाळी योगा करप, सांजे योगा करप, अशें करून एक 30 दीस जे खरोखरच म्हजी जी भितरली, जे तुमी म्हजी नस पकडली की तूं स्पिरिच्युअल पर्सन म्हणून, जे म्हाका एक्चुअली दिसता लायफ म्हणटा ते अशें आसूं जाय की मोर ऑफ द अवर्स शुड बी विथ द कनेक्टेड विथ गॉड म्हणटा पळय, ते देवान म्हाका एक लॉकडावनान बरोच संधी दिली की टोटल आय वॉज 30 days कनेक्टेड विथ गॉड, विथ भगवद्गीता. संगीता कडेन परत कनेक्ट जाले. ऑफकोर्स सांजचो वेळ म्हजो 6 ते रातचे 8:30 पर्यंत म्युझिकल प्रॅक्टिस करप, आपले राग घेवन बसप, मागीर काराओके सिंगिंग करप, अशें करून एक आनंदमय अशें लायफ कळना. जे लोक चडशे सतत फ्रस्ट्रेटच कशे येताले, मागीर म्हजे कडेन उलयताले म्हणल्यार तुजे कडेन उलयल्यान आमी फ्रेश जाता अशें बी म्हणटाले. म्हणजे कितें जाता, ते घरा कडेन बसून वाजयले नेगेटिव्ह थॉट्स येताले. बट वेन समबडी वॉज लिव्हिंग इन दॅट पिरियड आय वॉज नेवर नेगेटिव्ह. आमकां देवान चान्स दिल्या, संधी दिल्या रिफ्रेश जावपाची. लेट्स स्पीड इन पॉझिटिव्ह वे. आता जे घडले लोक जे हे संवसाराक अंतरले तांच्या बद्दल वायट दिसताच, पण खंय तरी थंय देवाचें सगळें बॅलन्सिंग आसता. डीप स्टडी केल्यार आता ते उलोवपाक गेल्यार थोड्यांक मागीर पटना म्हणटकच हांव उलयना. हाजेरूय डीप स्टडी आसा, म्हणजे तेंय बॅलन्सिंग एक तरेचें चालू आसा. अभ्यास तितून भितर करप. हांव कांय दिसा पयलीं हरीश साळवेंचो एक इंटरव्यू आयकतालो आनी तांणी बरें सांगलें की तांकां एक वॉट्सॅप फॉरवर्ड आयलो म्हणून की लायफ रिक्वायर्स व्हेरी लिटल टू सस्टेन, वॉट वी स्पेंड मॅक्झिमम इज ऑन लायफस्टायल म्हणून. आनी आज म्हाका दिसता आमकां प्रत्येकाक हो फरक लक्षांत येवपाक लागला की आपल्या लायफा खातीर खर्च कितलो जाय आनी लायफस्टायली खातीर खर्च कितलो जाय तो. हीच प्रमोद बाब हीच बडी मारल्या म्हणटा देवान की सांगून स्पिरिच्युअल करून सांगून पयले लोक आयकलेच ना, पण आता लोक मातशे मानपाक लागले की ना, फॅमिली इज इम्पॉर्टंट, फॅमिलीक टायम दिवप इम्पॉर्टंट. म्हणजे फॅमिलीन जे लोक कनेक्टेड आशिल्ले पळय ते लॉकडावनान तांच्यांनी एन्जॉय केले, आनी ते फॅमिलीन जे कनेक्टेड नाशिल्ले ते डेस्परेट जाले. त्या टायमार फॅमिली म्हणून खूब कळ्ळी. I think at the end of this interview, we have to again go back to the great man Mohandas Karamchand Gandhi, who said that enough for everybody's need, but it is never going to be enough for everybody's greed. आणि म्हाका दिसता अगेन त्या वैश्वीक सत्या मारे हाडून आमकां देवान सोडल्यात. सो आतां हातूंतल्यान आमी कितलो शिकतात, कितलो बोध घेतात आनी बोध घेवन सुदारतात काय सुदारनात म्हाका दिसता फुडलो काळ सांगतलो. पण बोध दिला तो घेवचो इतलेंच मागता आनी थांबता. राजेश बाब, थँक्स अ लॉट. इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. की तुमचे कडेन उलयतना हांव एक मेसेज दिवपाक सोदता की हो जो काळ आसा पळय, हो एक मनशान रिफ्रेश जावपाक काळ मेळ्ळो असो वापरचो. जशें की पांडवांक जेन्ना 12 वर्सां वनवासाक धाडले तेन्ना कृष्णान अर्जुनाक सांगले की तुका जो 12 वर्साचो काळ मेळ्ळा पळय हो तूं नेगेटिव्ह चिंतून काडूं नाका. तर दिव्य अस्त्र कलेक्ट करपाक वच, तुजे एनर्जी लेवल वाडय, तूं तुजें ज्ञान वाडय, अशें त्या 12 वर्साच्या वनवासाक सांगलें. तशेंच हो आमकां जो कोविडाचो टायम देवान आमकां जो दिला म्हणुया, देवाचें जें कितें घडटा तें देवाच्या मुळेच घडटा न्ही. तर ह्या टायमान आमकां तयार करूंक जाय, की आनीक तयार करूंक जाय, की फ्युचर प्लॅन करपाक तयार करूंक जाय, पॉझिटिव्ह थॉट्साक तयार करूंक जाय, आनी फुडल्या ज्या येणारे चॅलेंजीस आपले सगळे जे बिझनेसमॅन येणारे चॅलेंजीक आसा ताका नवे तरेन आपण कशें पळोवंक जाय. परिवर्तन हे जालेच प्रमोद बाब, आतां आनी उलोवपाचें ना. हे परिवर्तनाचो टायम हो. परिवर्तन हे जालें. आतां परिवर्तन जालें ताका परिवर्तनाक आपल्याक स्वताक तयार करपाक जाय. म्हणजे लोक जर अशे लेट रातचे पर्यंत बी भायर भोंवताले तुम्ही म्हणटात की
ह्या वनवासांतल्यान तावून सुलाखून आमी कशी भायर सरतात हाजेरच आमची फुडली दिशा थारतली. रायट, यू गॉट द एक्झॅक्ट पॉइंट. Yeah. ह्या वनवासान आमी आपल्याक कशें तयार करता पळय, हॅबिट्स आतां चेंज करूंक जाय. सकाळचो कोण 8:00 9:00 उठता तेणें 5:00 उठूंक जाय आनी आपले 7 पर्यंत सगळें सोंपोवन 9 पर्यंत न्हिदपाक जाय. म्हणजे पयलींचे जाताले तशें सकाळी हय. उठप 8 पर्यंत सगळें सोंपप, 9 8 पर्यंत न्हिदप. म्हणजे सामकें परफेक्शन येवपाक जाय. ती संवय ह्या टायमार घालपाक जाय आनी ती खुबश्या लोकांक जाल्ली आसता की बेगीन अशें Yes. न्हिदप बिदप सामकें. सकाळी बेगीन सगळें जावपाक जाय. दिस इज कॉल्ड, आय एम टॉकिंग अबाउट दीस थिंग. म्हणजे ह्यो हॅबिट आतां आमी ह्या पिरियडान करून घेवपाक जाय. करून की आतां घेवपाक जाय. रातचे फुडले जे 6-7 महिने आसा, रातच्यो पार्टी बिट्यो अशें कांयच आसचें ना. So हय. better to get early in the morning, do yoga and get And go for the sleep early. use that time to upgrade and use that time to uplift. Yes, yes, yes. राजेश This बाब, is my thanks. message. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. म्हाका तेच म्हणटा की तुमचे कडेन उलयतना फक्त अर्थशास्त्रा कडेन न्ही जाल्यार जीवनशास्त्रा कडेनूय पळोवपाचो एक दृश्टिकोन मेळटा. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.